गोवा डेअरी एका काळार गोरवांच्या खावडीच्या प्लांट आणि हेर कथीत स्कॅमांक लागून चर्चेत आशिल्ली। उपरांत 2022त गोवा डेअरीचो कारभार सुदारचो म्हूण सरकारान प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती नेमली। तांचे काम गोवा डेअरीत सुदारणा करून डेअरीक परत प्रॉफिटात हाडपाचे। 2022-23 सावन अनुचे सरासरी विक्रीचे आकडे पळयात। एप्रिल 2022-23त गोवा डेअरीची विक्री 57,146 आशिल्ली। 2023त ती देंवली आणि 24त 50,520 पावली। मे 2022-23त 50,940 वेल्यान विक्री 2024त 47,892 पावली। जुनात 48,447 वेल्यान 48,672 पावली। जुलै 2022-23त 42,571 वेल्यान 47,861 जाली। ऑगस्टात 45,596 वेल्यान 49,781 जाली। सप्टेंबरात 48,051 वेल्यान 2023त मातशी सुदारणा दिसली, 51,943 जाली। 2024त मात 48,300। ऑक्टोबरात 49,126। 2023त 51,459। मात 2024त परत 48,917 लिटर। नोव्हेंबरात 50,870 जाल्यार 2024त तोच आंकडो 46,803 पावलो। डिसेंबर 2022-23त 53,127। 2023त 51,969 जाल्यार 2024-25च्या डिसेंबरात 48,244 लिटर। हे आकडे पळयल्यार गोवा डेअरीचे लुकसाण कमी करूंक डेअरीत सुदारणा करूंक प्रशासक आणि प्रशासकीय समिती अपेशी थारल्या म्हणूं येता आणि सरकारूय। गोवा डेअरीचो खावडीचो प्लांट बंद जाल्ल्यान दूधकारांक गोरवांक खावड दिवपाक गैरसोय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।